लोग सक्रिय होंगे, जिसकी वजह से नीचे स्तर के हमारे कार्यकर्ता भी सक्रिय हो सकते हैं और हम अपने पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं. Visit is to see the organizational aspect of the party, and I have just come here to review the organization of the party. And the way I have the feedback that I have received, or what I have understood, is that the party organizationally is pretty strong here. And Milanji also, who is the MLA, local MLA, is doing a very good job. And we strongly have reasons to believe that Milanji will be re-elected. And since Bharatiya Janata Party, a lot of the MLAs may be blessed by the people of Goa, we are hoping that the Bharatiya Janata Party will come back to power in the ensuing elections of 2022. And definitely Bharatiya Janata Party will do well, is what we strongly believe. पुरंदरेश्वरीजी ही हांगा आज आयिल्ली आसा. आज आनी फाल्यां अशे 2 दीस तिचे वेगवेगळ्यो बैठका आसा. तिच्या विजीट जी आसा ती ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी आसा ते वेगवेगळ्या स्टेटी भितर वतात. तसोच तिचो हांगा गोंया भितर एक 2 दिसांचो टूर आसा. व्हडल्या स्टेटींनी आसा जाल्यार 3 दीस आसता. हाच्या हातूंतल्यान आमी आमच्यो मंडळाची बैठक, बुथाची बैठक, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर, डिस्ट्रिक्टाची बैठक, स्टेट ऑफिस बेरर अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो मिटिंग्यो करतात. आनी त्या प्रमाण आज आमी सुरवातीक आतां मंडळाची बैठक मुरगांव मंडळाची घेतल्या. आतां आमी वास्को मतदारसंघात बुथाची बैठक घेवपाक थंय वतले. ते जातकच मागीर सांजची आमची स्टेट ऑफिस बेरर जी आसा ती बैठक आमी पणजे करतले. त्याच्या नंतर आमची स्टेट एक्झिक्युटीव युवा मोर्चाची बैठक जातली. आनी मागीर सांजची डिस्ट्रिक्टाची म्हापसा, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाची बैठक म्हापसा जातली. आज इतले कार्यक्रम जातले. फाल्यां तिचो ट्री प्लांटेशनचो कार्यक्रम जो आसा तो आमी तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन करतले. ट्री प्लांटेशन मागीर वॅक्सिनेशन सेंटराक ती विजीट दितली. पर्वरी जे संजय स्कुलान वॅक्सिनेशन सेंटर आसा थंय ती विजीट दितली. त्यानंतर आमचे सोशल मिडिया आनी मिडिया जी आसा त्याची ती मिटींग करतली. आनी त्यानंतर आमचे मेडिकल सेल जी आसा, डॉक्टर सेल, त्यांचे बरोबर त्यांची उलोवप जातले. आनी मागीर सांजची ती वयतली. अशें तिचे 2 दिसाचो पूर्णपणे हो प्रवास आसा. ऑर्गनायझेशनच्या संदर्भातलो प्रवास आसा. नॅशनल जनरल सेक्रेटरी गोंयान येयल्या आनी तिचे फक्त आयज 2-3 कितें कार्यक्रम आहा. आयज आमचे मंडळाचे आमचो भारतीय जनता पार्टी मुरगांव मंडळ जो आहा तेंचे कडेन एक संभाशण करपाक, उलोवपाक आनी तेंचे व्ह्यूज घेवपाक गेल्ले. आमचे सगळे जाण मंडळाचे सगळे पदाधिकारी हांगा आसले. अध्यक्ष संजयभाई साताडेकार, सगळे कावन्सिलर, सगळे पदाधिकारी मंडळाचे तेंच्या वांगडा आमची 1 वराची मिटींग जाली. फुडलो प्रोग्राम तेंचो वास्कोन तेंचो एक मिटींग आहा. मागीर म्हाका दिसता वयतले. पण ह्या मतदारसंघात कितें घडोवंक शकता फुडें हो तांकां अंदाज आसलेलो. त्या प्रमाणे आमच्या अध्यक्षान तानावड्यान ताका येताना ब्रीफ केल्लें. पण आतां परत हांगासर जेन्ना आमचे कार्यकर्ते जे आहा तेंचे कडेन 1 वराच्या तेंच्या संभाशण जालें. तातूंत तांकां क्लियर म्हणजे एक मॅसेज आहा. आनी प्लस ही तेंचे येवपाचें कारण फक्त इलेक्शन रिलेटेड न्हय. म्हणजे इलेक्शन आसा पूण आमचो कोण तरी लिडर येयला अशें भारतीय जनता पार्टीन जायना. भारतीय जनता पार्टीन कार्यक्रम असले चालूच आसता. पूण गेल्या म्हयन्या भितर तुमी पळयलां आसतलें 4-5 लिडर देंवले. बाकीच्या पार्टींचे मनीस इलेक्शन्स लागले की येता. पण आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे मनीस म्हणजे लिडर्स आहा ते अख्ख्या इंडियान खंय ना खंय आपले काम करीत आसता. जशे आमचे बारीक कार्यकर्ते. आनी आमी सदांच भारतीय जनता पार्टीचो जो कार्यकर्तो आहा तो खंयच्याय लिडरा लेवलाचेर पावलो जाल्यार आपूण स्वता कार्यकर्तोच म्हणटा. हें आमचें वैशिश्ट्य. म्हणजे तुमी केन्नाय नरेंद्र मोदीजींक सुद्दां विचारलें आमच्या प्रायम मिनिस्टर आमच्या, आनी ते म्हणटाले आपूण ह्या पार्टीचो पयलीं कार्यकर्ता असो विशय. त्या दृश्टीन कार्यकर्ता म्हणून ते आयिल्ली आमची एक लिडर ती ऑल इंडिया नॅशनल वुमन सेलाची जी जनरल सेक्रेटरी आहा. एक बरें तेंच्या कडेन उलोवप जालें, कन्वर्सेशन जालें आनी बरें तिच्या कडल्यान कितें आमकां शिकपाचें मेळ्ळें जें पार्टीक लागता. तुमी एज अ रिपोर्टर तेजे कडेन कितें उलयलां खबर ना. पण एक पार्टीची शिस्त आहा. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तुमकां तेणी आपूण मागीर ब्रीफ करता पडटा. कारण पार्टीचें काम भितर चलता तें एक्चुली भायर वचपाक जायना असो उद्देश आसतालो. पण हितून व्हडलें सिक्रेटय कांय नासलें. ओवरऑल गोंयान कितें वातावरण आसलें इलेक्शन तेजेर तुमी घेतलें. आनी आमचे प्रॉब्लम्स कितें आहा म्हणजे ह्या मतदारसंघान एखाद्याक जिखून हाडपाक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक कितें कश्ट घेवचे पडटा, एवरी टायम कितें चेंज जाता, कितें म्हणजे जिखपाक लागून कितें करचें पडटा हें सगळें डिस्कशन केलें. सगळे आमचे महिला अध्यक्ष आमचे ओनवरकर हांगा अशा बाकी सगळे जाण आसलेले. सगळ्यांनी तिका बऱ्यापैकी हें केलें म्हणजे सांगलें. आनी म्हाका दिसता गोंयान परत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतल्या बद्दल कांय कोणाक शंका ना. पण ते येवपाक लागून आमी आनीकय चार्ज जावपाक जाय होय बी उद्देश आसता ह्या मिटिंगाचो. ती येयल्ली आनी बरें हेंच्या वांगडा उलोवप जालां.